Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. झरे फुटलेले हा आणि तसे लोकांच्या घरांनी आणि तसेच त्यांचे खूप झाडां तसेच त्यांच्यो गाडयो अशे डॅमेज जाल्ले आसा. त्यो मोपा एअरपोर्ट आतां चालू आहा हांगासर काम. तेंच्यांनी हेजेर भर घेवची, कित्याक ह्या लोकांक तेंच्यांनी पळोवंक जाय कितें एअरपोर्टूच हें केलें म्हणून जावचो ना. हांगासर सगळीं घरां आसात, त्या घरांक खूब त्रास जाता हांगासर. तेंच्यांनी हांगासर कंपाउंड वॉल घालून तेंची सिस्टम सारकी हें करून दवरची. प्लस हांगासर जेंचे पळय कितें आतां डॅमेज जाल्लें आहा ती भरपाई तेंच्यांनी दिवची. गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हेजेर भर घालून तेंची भरपाई दिवची. म्हाजी इतलीच मागणी आहा. आज जालें इतलें लुकसाण, हेच्या फुडें आमकां घराकय आमकां धोको आहा. तेन्ना ती घराची आमची काय ती व्यवस्था करूंक जाय तेंच्यांनी. ती सुरक्षीत रावंक जाय. जर न्हिदले थंयसर आमी गेले जाल्यार फाल्यां कोण आमकां विचारचें ना. हेका जबाबदार फाल्यां कोण जातलो? सगळे डॅमेज जाल्ले आहा. सगळे उत्पन्न आमचे नुकसान जाल्ले आहा. वयल्या एअरपोर्टाचें पाणी येयल्लें आहा. पाणी येवन तो व्हडलो चर पडलेलो आहा. फाटल्यान सबन हें दिसता. त्याच्यामुळे आमची भरपूर नुकसानी जाल्ली आहा. आमी तेंचे कडेन मागता हें करून ती नुकसान भरपाई आमकां दिवची आनी सगळे हें करून हें करचें. अंदाज आमकां 1.5-2 लाख अशें हें जातलें सगळें सबंद एरियेचे हेचे. सबंद डोंगरार आमचे हें जाल्लें आहा. हय. आनी इतली नुकसानी जाली ते आमकां तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हें करची आनी एअरपोर्टवाल्यांनीय हें करची अशी मी तेंच्या कडेन मागणी. आनी पाणयाची जी हें जाल्ली आसा सबंद आनी जी माती हें जाल्ली ती तेंच्यांनी काडून आपली लेवल करची. मोपा एअरपोर्ट जो आहा त्याच्या पायथ्याशी आहा. असे मोपा एअरपोर्टाच्या सराउंडिंग जे पायथ्याशी जे गांव आहात म्हणजे 4-5 पंचायती आहात. चांदेल, मागीर तोरशे, उगवे, मोपा, वारखंड, कासारवाडणे हे जे आहात तांकां आतां धोको आहा. कित्याक तर पयलीं जेन्ना पावस लागतालो तेन्ना त्या पावसान उदक सारकें ड्रेन जातालें, म्हणजे हेका उदक सारकें जमनीन वयतालें. आतां ती सिस्टम रावंक ना. आतां बघ, आतां पावस पडल्या खाली 2च दीस जाले. त्या 2 दिसान आयज जर तुमी फाटल्यान बघशात जाल्यार केदो व्हडलो व्हळ पडलेलो आहा. हे खरो व्हळ न्हू, तर हे उदक हांगाच्यान घालून घेतले तेणी आनी फुडें ही सगळो तुळसकरवाडी हो गांव आसा आनी त्या गांवाकय धोको आसा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता की हेची सरकारान किंवा प्रशासनान हेची पाहणी करपाची. आयज जशी सरान आनी सुबोधान आनी आमच्या ग्रामस्थांनी पाहणी केली आनी लोकांक आश्वासन दिलें भिवू नाका, आमी सगळे तुमच्या पाठीशी आहात. तशें आमचे मोपा एअरपोर्टाचे जे आमचे व्हडले व्हडले ऑफिसर आहात तेंच्यांनी आनी सरकारान हे पळोवन वचपाचें. आनी जे उदक आतां समज रातभर पावस लागलो आणि ते अचानक समज उदक घालून घेतले हांगा जाल्यार अख्खो गांव तुळसकरवाडी वयतलो. आयज बारीक शेतकरी, बारीक लोकांचो कुळागरां म्हणत, शेतां म्हणत, हेंची आयज हालत कितें जाता ती पळयात तुमी. आमकां दिश्टी पडटा आतां. खरेंच खूब वायट दिसता. कोण तरी आयज मनीस जर गेल्लो जायत जाल्यार ती नुकसाण भरपाई न भरणारी नुकसाण भरपाई जातली आसली. हेचेर विचार करचो सरकारान आनी ताबडतोब ह्या लोकांक हेतूंतल्यान न्याय दिवचो. तेंची जी नुकसाणी म्हणजे न भरून येणारी जी नुकसाणी जाल्लेली आसा, जे उदरनिर्वाहाचे तेंचे साधन जे शेवटचे उरलेले आयज जे झाडां पेडाच्या रुपान ते न भरणारी नुकसाणी आयज जाल्ली आहा, तेची तेंच्यांनी ती मात्र तरी मातशी दखल घेवची आनी जे छोटेशे कितें जाता आसत जाल्यार तितली तरी तेंकां मदत करची. आनी अशा वेळाचेर आयज प्रवीण भाई हांगासर पावलो आनी तेणी आपल्या परीन जे कितें शक्य जाता ते करपाचो एक हात फुडें करपाचो जो प्रयत्न केलो, ताका लागून तेंचें हांव कौतुक करतां. ह्या लोकां बरोबर आमी आसतले, सदांच आसतले, आयजूय आसा, हेच्या फुडें आमी आसतले ह्या लोकां बरोबर. हे अशे कितें विशय आसात तेंचेरूय आमी अवश्य आवाज उठयतले तेचेर.